तोमास भाव भयणीनो, हें तोमास म्हणटात तें नांव बो करून ह्या अपोस्लाचें आमी घेता तेन्ना पॉप्युलरली डावटींग तोमास, दुबावलेलो तोमास अशें म्हणटाचो आमी जायतीं जाणां आजून पासून उगडास करता. आयज मातशें दुसरे भाशेन इल्लोसो आमचो नियाळ करुया. भाग्योन तोमास आपोस्ल जेजूचो जो भारत देशांत आयलो. दुसरो आपोस्ल जो भारत देशांत पावलो तो सान बार्तोलोमेव. दोगूय जाण आपोस्ल जेजूचे. जाल्यार आयज भाव भयणीनो आमी नियाळ करता आसतना क्रिस्ती भावार्थ आमच्या भारतांत आनी आमच्या गोंयांत केन्ना आयलो. चडशें आमचे कडेन अंडरस्टँडींग आसा, आमची समजणी आसा. जेन्ना पुर्तुगेज आयले 1510 वर्साक तेन्ना क्रिस्ती भावार्थ आमच्या गोंयांत आयलो. चुकीचें मानप. आनी जे कोण ह्या दिसांनी जायते तरेचे स्टेटमेंट्स करतात, कोण टेंपल सोदूंक भोंवतात, पयलीं म्हणलेलीं तीं, कोण एंटी कन्वर्शन बील काडपाक सोदता, आनी कोण दुसरे दुसरे भाशेचे जे आमच्या भावार्थाचेर, क्रिस्ती भावार्थाचेर आड जे स्टेटमेंट्स करतात ते हें मानून घेतात की पुर्तुगेज आयले आनी पुर्तुगेज आयले तेन्ना आमच्या गोंयांत क्रिस्ती भावार्थ आयलो. चुकीचें मानप. भाव भयणीनो, भाग्योन तोमास आपोस्ल जे भाशेन आनिकूय इतिहास बरयल्लो आसा त्या प्रमाणे भाग्योन तोमासाक आनी गोंयांक वो गोंयच्या क्रिस्ती भावार्थाक एक कनेक्शन आसा. भाग्योन तोमास सुमार 52 वर्साक भारतांत आयलो. 52 AD म्हणजे पयल्या शेंकड्यान आपोस्ल भारतांत आयलो. जे आर्किओलॉजिकल फॅक्ट्स जे आसात ताचे प्रमाणे आमी आमची जुवारी नदी जरी तर त्या वाटेन पार केली जाल्यार आगासाय आसा. आगशे पावल्या तुमी? आगशे गोवा वेल्ल्या पावल्या? गोवा वेल्ल्या म्हणटा थंयसर आमचे न्हंयचे त्या वाटेन गोपकापट्टणम म्हणलेलो पोर्ट आसलेलो. आमचो आतां हिंगा वास्को पोर्ट आसा ते भाशेन त्या वाटेन गोवा वेल्ल्या गोपकापट्टणम म्हणून पोर्ट आसलेलो. आनी सगळी आख्या संवसाराची ट्रेड जी आसा ती ह्या पोर्टाचेर जाताली. हें जेजू येवचे पयलीं, त्याहून पयलीं तावन तो पोर्ट खंय थंयसर आसलेलो. आजून पासून ताच्यो वण्ट्यो ते दर्याचे देगेर थंयसर आमकां पळोवंक मेळटात. वचत जाल्यार पळयात. हांव वचोन आयलां. ते आजून पासून त्यो वण्ट्यो दर्याचे देगेर आसात. जाल्यार ह्या पोर्टाचेर ही ट्रेड चलता आसतना थंयसरले एविडन्स जे आसात, हिस्टॉरिकल एविडन्स आसात, ते सांत तोमास गोंयांतूय आयिल्लो हाची गोवायकी दिता. फादर कॉस्मे कॉस्ता जो पिलार सिमिनारीचो हिस्ट्री प्रोफेसर, ताणें थोडीं वर्सां आदीं ही डिस्कवरी केल्ली हो खुरीस. ताका सेंट थॉमस क्रॉस अशें म्हणटात. ज्या खुर्साक हो खुरीस दुसऱ्या खुर्सां भाशेन न्हय. चारूय भाग जे आसात खुर्साचे ते एकाच मेजरमेंटाचे, इक्वल आर्म्स ऑफ ऑल 4 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रॉस. जाल्यार तो आमकां फादर कॉस्मे कॉस्ता हाणें सोदून काडलेलो आगशी आसलेलो. तो आतां पिलार सिमिनारीन जो म्युजियम आसा तातूंत आसा. तोय तुमच्यान वचून पळोवपाक जाता. जाल्यार हे सगळे आपली हिस्टॉरिकल स्टडी केल्या उपरांत फादर कॉस्मे कितें भाशेन सांगता. आनी तेच बरोबर आनीक एक फादर मास्कारेन्हस आसा, ताच्या पयलीं ताणेंय बीन हाचेर आपलो अभ्यास केल्लो. तोय सांगता ते भाशेन भाग्योन तोमास केरला पावचे पयलीं हांगासर गोपकापट्टणम हांगासर पावला. आनी पयले 2 क्रिस्तांव गोंयचे जांकां बावतिजम दिल्लो तांची नांवांय आमकां मेळटात. दियोनिजियो आनी पेलाजिया. हें एक जोडें. आनी हें जोडें कोणाचें? दियोनिजियो म्हणटा तो पूत त्या काळाचो जो रुलर आसलो ताचो पूत आनी ताची सून. हीं दोगूय जाण पयलीं क्रिस्तांवां जीं भाग्योन तोमासान बावतिजम दिल्लो तीं अशें म्हणटात. म्हणटूच क्रिस्तांवपण भाव भयणीनो, क्रिस्ती भावार्थ आमच्या गोंयांत
जेजूच्या काळार वो जेजूचे आपोस्तल आसले त्या काळार तावन आयिल्लो आसा. ओरिजिनल आमी डुप्लिकेट न्हू, आमी इम्पोर्टेड न्हू. युरोपाक भावार्थ पावचे पयलीं भारतान भावार्थ पावला. कित्याक तोमास तो सगलो उर्बेवंत, आनी उर्बेवंत कसो ताणें आपले प्रश्न जे आसात ते जायते फावटी विचारल्यात. उर्बेवंत कसो ताणें आपले स्टेटमेंट्सूय जेजू मुखार केल्यात. जेन्ना जेजू आपोस्तलांक सांगता आतां आमी जेरुजाल्याक चलून वचपाक जाय, जेरुजाल्याक चडून वचपाक जाय म्हणल्यार थंयसर कश्ट मरण आसतलें हें जेजून तांकां सांगलोलें. आनी त्या वेळार तोमास आपल्या दुसऱ्या सांगात्यांक म्हणटा, चल ताचे बराबर आमी या आनी आमी मरया. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान तें आमकां मेळटा 11व्या वेस्वरान, आमी ताचे बराबर या, आमी मरया. म्हणटच मरूंक फाटीं सरूंक ना, वो भिवून फाटीं सरूंक ना. जेजून जेन्ना आपल्या मरणाची खबर सांगली, जेजू बराबर वचपाक तोमास तयार. तशेंच जेजू जेन्ना तांकां शिकयतालो आनी जेजून आपूण बापाशी चडून वेता हें सांगलें, आनी जंय हांव आसा थंय तुमीय आसतले अशें म्हणलें, तेन्ना तोमास उठलो. आनी तोमासान जेजूक म्हणलें, सायबा तूं खंय वेता तो आमी नकळो, वाट आनी कशी जाणा जातलें हांव. आनी तेन्ना जेजूची ही उतरां, हांव वाट सोत आनी जिवीत. तोमासान जो स्टेटमेंट केल्लो ताका जाबाब कसो जेजूची ही उतरां आयलीं, हांव वाट सोत आनी जिवीत. म्हजे वरवीं तुमी बापाशी पावूं येता. तशेंच भाव भयणीनो, तिसरे स्वातेर जो आयज आमी शुभ वर्तमान आयकलां, बागेवन तोमास नासलो जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जावन आपल्या शिसांक भेट्टा. आनी दुसऱ्या शिसांनी ताका सांगलें, आयचो विशय आमी घेतला तसो, आमी सुमयाक पडयला, आनी सगळे कुशालकायेन सांगताले. आनी तोमास रोखडोच म्हणटा, हांव सोतमानच्याक ना. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर सोतमानच्याक ना अशें न्हय. वो जेजू खरेंच पुनर्जीवन जाला हें सोतमानच्याक ना अशें न्हय, पूण हांवें म्हजो खासगी अणभव घेतल्या बगर हांव सोतमानच्याक ना. वो तुमी जाची गोवाय दितात ते गोवायकेचेर, तुमचे गोवायकेचेर धरून हांव सोतमानच्याक ना. म्हाकाय पडोवंक जाय, आनी म्हाका पडोवंक जाय म्हणटा तेन्ना ताच्या खिळ्यांचे बुराक आसात ते म्हाका पळोवपाक जाय. ताची कूस विदलोली त्या खुर्सार, कशे भाशेन ताका मारला तें ताणें पळयल्लें. म्हणटच ताचे कुशीन म्हाका हात घालून पळोवपाक जाय खरेंच जेजू म्हणजे म्हाका अणभव घेवपाक जाय, खासगी अणभव, पर्सनल एक्सपिरियन्स. म्हणटच तोमास भाव भयणीनो चुकीचो न्हय, वो दुबावाचो न्हय अशें म्हाका दिसता. तोमास आपणें हो अणभव घेतल्या बगर सोतमानच्याक ना अशें जावपाक जाय. देवाचो अणभव आमकां सगल्यांक आसपाक जाय, नाजाल्यार आमकां कोण कितेंय सांगता, कोण कितेंय फटयता, आनी आमी तांचें आयकून मागीर भुलता आनी भुलोवन आमी फटवता. तोमास फटोवपाचो मनीस न्हू. तर भाव भयणीनो, ताका आपल्या अणभवांतल्यान जेजू जो भेटलो, ताणें आपलो भावार्थाचो हो स्टेटमेंट केलो, म्हज्या सुमया म्हज्या देवा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड. जेन्ना जेजून ताका आपले हात दाखयले तेन्ना ताणें बुराकान बोट घातलें, वो कुशीन हात घातलो जाल्यार आमकां पवित्र पुस्तक सांगना. तोमासान कितें म्हणलें तें आमकां रोखडेंच सांगता. आनी त्या भावार्था वरवीं भाव भयणीनो तो भारत देशांतूय पावलो. आनी भारत देशांत पावलो तेन्ना केरला हांगासर भितर सरून तामिळनाडू ताचें मरण जालें, ताका मारतीर मारलो. ती आख्खी काणी घडी आमकां गरज ना, पूण गोंयचें कनेक्शन जें आसा आमी आयज भाव भयणीनो समजून घेवपाक जाय. कित्याक जें वातावरण आयज आमच्या गोंयांत रचून हाडपाचे जे प्रयत्न चल्लेले आसात, जावं आमचे राजकीय फुडारी आसात ते, वो थोडे जाण जे आपूण हिंदुत्ववादी म्हणटात ते, हिंदू धर्म सांबाळपा पासत अशें उलयतात ते, आयज एक वेगळे तरेचें वातावरण निर्माण केल्लें आसा. आयज आमचो इतिहास जो आसा तो खंय तरी बदलपाचो, तोडपाचो, मोडपाचो, मॅनिप्युलेट करपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. देखून जरी तर आमी खरेंच हिस्ट्री जाणा जावपाक सोदतात, बरें हिस्ट्री जाणा जावप आनी खरें कितें तें जाणा जावप एकदम बरें आनी गरजेचें, पूण अर्द कुटें न्हय. जाल्यार सांत तोमास जरी तर गोंयां आयिल्लो आमचो भावार्थ, त्या
काळावेलो जेन्ना क्रिस्ती भावार्थ सुरू जाल्लो. आमच्या गोंयांत आल्दोना जी फिरगोज आसा ती सांत थॉमसाक भेटयल्ली, सेंट थॉमस चर्च आल्दोना. आनी म्हणटात ते भाशेन जे भाशेन फादर मास्करेनस आपल्या बुकान सांगता, आपल्या पुस्तकान सांगता, कशे भाशेन सांत थॉमसाचें नांव थंयसर आयलें. जाल्यार म्हणटात आदीं सांत थॉमसाची भोक्ती आल्दोना गांवांत चलताली. आनी जेन्ना इगोर्ज बांदपाक आयले तेन्ना ते गांवकार जे आसले तांकां खंय विचारलें खंयच्या सांताचें वो खंयचें नांव तुमचे इगोर्जेक जाय. तेन्ना हे जे गांवकार आसले थंयसरले तांणी म्हणलें सांत थॉमस. आनी ह्या पासत आल्दोना फिरगोजीचें नांव सांत थॉमस, सेंट थॉमस चर्च. भाव भयणीनो, क्रिस्ती भावार्थाक आमच्या गोंयांत आनी आमचे भितर इतल्या लागीं म्हणजे जेजूक इतल्या लागीं जरी तर पळोवपाक जाता जाल्यार थॉमसा भशेन आमी घोटायेचीं मनशां जावपाक जाय. भियेना तसलीं. आयज आमकां जायते जाणांक भिरांत दिसता आमचो धर्म काबार करतले, आमची एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स बंद करतले वो ते एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आपूण व्हरतले, आमच्यो प्रॉपर्टीज आसात त्यो व्हरतले. जायतीं जाणां भिवपाक लागलेलीं आसा. जाल्यार भाग्यून थॉमसा भाशेन जरी तर आमकां हो भावार्थ आसा जाल्यार आमच्या धर्माकूय कोणाच्यान हात लावपाक जावचें ना, आमचे इन्स्टिट्यूट्स आसात तांकांय कोणाच्यान बोट लावपाक जावचें ना, वो आमच्या जिविताक क्रिस्ती भावार्थाक कोणाच्यान एक बोट दाखोवंक पासून जावचें ना. पूण जरी तर आमी भिवकुरी, आमकां जरी तर आमच्याच भावार्थाचें कन्विक्शन ना जाल्यार कोणूय रस्त्या वेल्यान पास जातलो पासून आमकां एक बोट दाखयत जाल्यार आमी भिवोन किळोच मारतल्या. तर जोण एकल्यान भाव भयणीनो आयज सांत थॉमसाचे परबे दिसाक आमकांच विचारपाची गरज आसा, म्हजो भावार्थ कसलो. कोणें एक धेंगसो घालीत जाल्यार हांव भियेतलों, म्हज्या भावार्थाक गोवाय दिवपाक भिवन फाटीं रावतलों, उलोवपाचें बंद जातलो. जोण एकल्यान एकल्याक विचारपाची गरज आसा, तुजो भावार्थ खंय आसा. तर आयचो दीस करीत भाशेन आमच्या भारत देशान क्रिस्टियन्स डे म्हणून मनयतात, इंडियन क्रिस्टियन डे. जाल्यार आमच्या भारतान हें क्रिस्तांवपण जें आयिल्लें आसा तें तुज्या आनी म्हज्याय बुजाचेर आसा. आमी ह्या भारत देशाची क्रिस्तांवां. ह्या पासत भाव भयणीनो, आमचो धर्म प्रचार करूंक, आमच्या धर्मान दुसऱ्यांकूय हाडूंक आमकां हक आसा. आमचे फंडमेंटल रायट्स जे आसात, 5वो जो आसा तातूंत रायट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फंडमेंटल रायट तो बेसतो न्हू. आमचें कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा तें आमकां दिता. म्हणटच कोणाच्यानूय आपलो भावार्थ प्रचार करूंक जाता आनी कोणाकूय आपल्या भावार्थान भितर हाडूंक जाता. कन्वर्शन म्हणटा तें आनी कोणें केल्लें न्हय. ह्या पासत जो एंटी कन्वर्शन म्हूण लॉ काडपाक सोदतात, कन्वर्शन म्हज्यान तुका करपाक जायना, कन्वर्शन म्हणटा तो तूं जावपाक जाय. म्हणटच जरी तर आमकां आमचे सुविधान हो हक्क दिता जाल्यार त्या हक्काकूय कोणाच्यान हात लावपाक जायना. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता खबर कॉर्नेलाची. कॉर्नेल म्हणटा तो एक शोधपोती, रोमाचो शोधपोती, एक कॅप्टन. आनी तो जुदेव न्हू. आनी जेन्ना पेद्रू थंयसर आसलेलो तेन्ना तो ताका मेळपाक सोदतालो. पेद्रून पयलें म्हणलें ना, मेळपाची खुशी ना, कित्याक तो रोमाचो शोधपोती. घडये आमकां कितें इन्क्वायरी करपाक येता, आमचो धर्म बंद करपाक येता, वो धुमाळो दिवपाक येता, वो पेद्रूक धरूंक सोदतात. पूण मागीर पेद्रू जशें ताणें म्हणलें, आतां हांव सोत मानतां की देव सगल्यांक मानून घेता. तो जुदेव न्हय वो तो क्रिस्ती न्हय, तरी पूण तो ताका मानून घेता. म्हूण तो मानून घेवन कॉर्नेलाच्या घरान पावलो. आनी कॉर्नेलाच्या घरान पावलो तेन्ना खेरीत भाशेन कायद्या विशीं ताका खबर सांगली. हे कायदे आसात ते कित्याक, ताचो हेतू कितें, तातूंतल्यान सावन कितें येवपाक जाय. जाल्यार ह्या सगल्या कायद्यांचो हेतू हो की आमी देवा सवेन जिवीत जोडूंक. आनी आमी देवा सवेन जें जिवीत जोडलां तें आमी जिवंक आनी दुसऱ्यांक दिवंक, आमी अणभवान वाडूंक. देखून कॉर्नेलाक ताणें बावतिजम दिलो, कन्वर्ट केलो. पेद्रून कन्वर्ट करूंक ना, पूण कॉर्नेल आपणाचे कुशेन ही शिकोवण आयकल्या उपरांत म्हणटा म्हाका बावतिजम दी. तर भाव भयणीनो, हाचे विशीं आमी आमची माहिती सारकी घेवपाक गरज.
आनी आमचो भावार्थ आमी जिवंक गरज. जो भावार्थ आमकां दिल्लो आसा आयज एफेसकारांक चीट बरोवन बागेवन पावलूय उगडास करता की तुमी नागरीक. कसले नागरीक? देवाच्या राज्याचे नागरीक. जेन्ना बावतिजम घेतला तेन्ना तुमी ह्या देवाच्या राज्याचे नागरीक जाल्यात. आमी नागरीक, आमच्या भारताचे नागरीक. आनी म्हणलां तशें जे सुविधान आसात तातूंत आमकां हक्क आसात आनी आमकां जबाबदाऱ्यो आसात, रायट्स एंड ड्युटीज. कित्याक आमी नागरीक, आमी सिटिजन्स आमच्या ह्या राज्याचे, आमच्या देशाचे. तर नागरीक कशे देवाच्या राज्याचे, जे देवाचे राज्याची शिकवण आमकां जेजून दिल्ली आसा, आपल्या आपोस्तलां वरवीं आमकां पावयल्ली आसा, ती आमी जिवंक गरज. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमी मागुया, सगल्यांनी समजून घेवंक, जे कोण वांकडे मनाचे आसात तेय कन्वर्ट जावंक आमच्यान मागपाक जाता. जे आमकां स्वता वो आमचो धर्म काबार करपाक सोदतात, वो वांकडें तिकडें करून धर्माचो एक वांकडो समज दुसऱ्यांक दितात, तेय कन्वर्ट जावपाक आमी मागपाक जाय. मागतात तुमी? बागेवन पावलू पयलो त्रास दिवपी, धुमाळो दिवपी, तोय कन्वर्ट जालो. म्हणटच आमचो क्रिस्ती धर्म आसा तो भाव भयणीनो बेश्टोच खंय सावन येयल्लो न्हू. जे कोण आमकां स्वतायताले, काबार करूंक सोदताले, तेच आपूण कन्वर्ट जाल्ले आसा. कित्याक? तांणी 100 जाणां जावपाक प्रयत्न केलो, पूण जे कोण 100 जाणां जावपाक प्रयत्न करिना ते केन्ना कन्वर्टूय जावचे ना आनी ते आपल्याय जिवितान सारके आसचे ना. पूण 100 जाणां जावंक सोदता तांच्यान जेजूक मानून घेतल्या बगर रावंक जायना. देखून जेजून म्हणलां, तुमी जेन्ना म्हाका वयर उबारशात तेन्ना आख्खो संवसार हांव म्हजेशी ओडून हाडटलो. जेजूक वयर उबारून दवरपाचें काम आमचें. जेजूक वयर उबारून दवरपाचें काम बागेवन तोमासान केलें, बागेवन बार्तोलोमेवान केलें आनी दुसरे आपोस्त आसले तांणी केलें. आमच्या भारतान येवन खेरीत भाशेन तोमास आनी बार्तोलोमेव ह्या शिसांनी, ह्या आपोस्तलांनी केलें. तर आमचो भावार्थ भाव भयणीनो जिवया, आमच्या भावार्था विशीं आमी अणभव घेवया. जे भाशेन तोमासान म्हणलां, तुमी सांगलां त्या पासत न्हू, पूण म्हजेच वस्तूंगी हांव पळोवंक सोदतां, हांव अणभव घेवंक सोदतां आनी म्हज्या अणभवा वरवीं हांव जिवंक सोदतां. तोमासान केलें, ताचे कडेन शिकुया आनी आमच्या जिवितान बागेवन तोमासा भाशेन जावन जेजूक सगल्यांक दिवया.